भाजपान काँग्रेस फोडून 8 आमदारांक भाजपान हाडल्या उपरांत मोगो पक्षाचो फुडारी आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी काँग्रेसीचेर टिका करून भाजपाकूय सल्लो दिला। मोगो पक्षा वांगडा काँग्रेसीन जे केलां ताचे परिणाम काँग्रेसीक भोगचे पडटा अशें ढवळीकाराचें मत। सरकाराक भोवमत आसतना लेगीत भाजपान काँग्रेसीचे वजें कित्याक माथ्यार घेतला ह्या विशीं उलयतना ढवळीकाराची गावपाची उमळशिकेक थारो उरलो ना। कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, कुणाचे ओझे। राज्यात भाजपा सरकाराक बहुमत असले तरी भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी काँग्रेस फोडून 8 आमदारांचो भार राज्यातल्या भाजपाचेर घातलो अशें सांगपाचो यत्न ढवळीकारान घडये हे गीत गावन केला। ढवळीकारान आपल्या पक्षाच्या फकत 2 आमदारांच्या बळाचेर हे सूर गायल्यात तरी लेगीत गोंयच्या राजकारणातले जायते बदल पळोवपी आनी अणभवपी ढवळीकारा सारक्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांक काँग्रेसीत पडिल्ली फूट ही काँग्रेसीचीच कर्मा अशें दिसता। जे एश्युरन्स तांणी म्हाका दिलां की मोगो पक्ष फोडचे ना ते तांणी पाळ्ळा, आज बसून पाळ्ळा आनी हे सगळे एश्युरन्स आज वयल्यान आयिल्ले आसा। सो ह्याका म्हाका लागना डे 1 काँग्रेस फुटपाची आशिल्ली, काँग्रेस फुटल्या। काँग्रेसीक हे शाप लागल्या, कित्याक लागल्या? कारण काँग्रेसीनूय एका वेळार मोगो पक्ष फोडपा खातीर खूब प्रयत्न करून मोगो पक्ष प्रत्येक फावटी फोडटाले। तांचे 21 जाल्यार सुद्दां ते फोडटाले। आमचे 22 जेन्ना ते जाल्ले, विजयन फादर चीफ मिनिस्टर, तेन्ना आमचे 4 आशिल्ले, तेन्ना 2 आमचे तांणी फोडिल्ले, त्या शिवाय बाकीचे पक्ष फोडिल्ले। हे जो मनीस करता ताका आज ना फाल्यां मरता, हें सामकें 100%। जो मनीस जे गोष्टी करता त्यो तांकां भरता। आज काँग्रेसीन जें कितें फाटले काही वर्सां पयलीं केल्लें तें आज काँग्रेसी भरता। ढवळीकार सामको देवभक्त, पूण दिगंबर कामतीचो देव जसो सोपूत मोडून लेगीत ताचे कडेन उलयता आनी तूं भाजपातच वच असो सल्लो ताका दिता तशी गरज मात ढवळीकारांक ना। हाचें कारण म्हळ्यार भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यां कडेन आशिल्ले ढवळीकाराचे लागींचे संबंध आनी ह्या संबंधाक लागूनच ढवळीकार भाजपा आड मोगो पक्षांतल्यान वेचून येवन लेगीत भाजपाच्याच सरकारान वीज मंत्री जाता। देवाचेर विश्वास दवरपी मनीस हांव परतो देवा कडेन गेलो आनी देवाक सांगलें अशी अशी परिस्थिती आहा, कितें करचें? देवान सांगलें तुका निर्णय घे, आपूण तुजे फाटल्यान आमच्या स्वामीचेर हांव व्हडलेशें हें दवरना, हांव तांकां नमस्कार करता आनी पिठाक मानता। तांच्या पिठाक हांव नमस्कार सदांच साश्टांग नमस्कार करता, कारण तांणी ती एकनिश्ठ आनी एकवाच्यता दवरल्या। हे सगळे शेवट प्रत्येकान मानपाची आवश्यकता आसा। जो मानता तो फुडें वता, जो मानना आनी जो कितें करता तो एक एक स्टेप सकयल वचत आसता। डेफिनेटली डावनफॉल आसाच। जें कितें आपूण उलयता करता आनी जे कडेन देवाच्या पांया कडेन बसता ताका जर योग्य मार्गदर्शन जर मेळ्ळें ना त्या पृश्ठाचें त्या हेचें जाल्यार नक्कीच ताचो डावनफॉलूच आसता। भाजपान काँग्रेसींतल्यान 8 आमदार आपल्या पक्षात हाडिल्ल्यान आता सरकारांत भाजपाच्या आमदाराची संख्या 28चेर पावला। ताका लागून पुराय भोवमत आशिल्ल्यान भाजपाक मोगो पक्ष आसूं वा अपक्ष आमदार सत्ता टिकोवपाक कोणाचीच गरज ना हे ढवळीकाराक बेसबरे खबर आसा। पूण ह्या स्थितीचो ढवळीकारांक कांयच फरक पडना, कारण सुदीनबाब ढवळीकाराचे केंद्रातल्या भाजपाच्या सुपर लिडरां कडेन बरेच लागींचे संबंध आसात। घडये देखूनच तो राज्यातल्या भाजपाक थोमणो मारता, कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, कुणाचे ओझे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।